सदांच आमी म्हणटा की बायलां फक्त जेवण करता आनी ना, आता तुम्ही हांगा सुद्धा टाइम दिवप हे खूप मोठे काम. तुमची कामां खूप असतली, पण इल्लोसो तो कामां मातशी कडेक धरून आमच्या समाजा खातीर टाइम दिला. तुम्ही समाजा खातीर तुम्ही टाइम दिला. एक ऍक्टिव्हिटी घडयल्या, पूण ह्या ऍक्टिव्हिटीचो निश्चितच फायदो आसा. आमकां तो फायदो आतां कळना, पूण आमचे जे आयज जी एकठांय जाली त्या हेजेरूच आमच्या ल्हान भुरग्याचें भवितव्य आसा. कितें ऍक्टिव्हिटीज, स्पेशल ऍक्टिव्हिटीज जावं कितें हांगा लायब्ररी म्हण माय मोगाचो येवकार, स्पेशली आमची वुमन्स ही वुमन्स सॅटर्डे नायट हांगा जितली बायलां हांगा जमल्या तांकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आमच्या क्लबाचे तर्फे. पयले फावट असले कितें क्लब आनी बायलां दिश्टी पडटा आनी खूब उमेद भोगता. आनी चड उमेद भोगली की जी व्हॉलेंटियर आशिल्ली ती खूब इंथुजियास्ट आसली कितें कितें करपाक, आनी तांकां जो हेल्प करपाकूय जो उमेद जाताली एक डिफरंट स्टोरी कशी. आनी हांवें आतां तुमचें जजमेंट केलां, हेजें ड्रॉइंग काडलेली तुमी. इतले ती ड्रॉइंग पळोवन हांव म्हाज्या कलिगा कडेन उलयतालो की खरेंच हांव एक भुरग्यांचें ड्रॉइंग पळयता. म्हणजे एप्रिशिएट कितें जालें ना, पळय हांवें काय कळना हितून कितें आसता, ड्रॉइंगान कितें आसता म्हणजे आमची पेरंट्स कितली इनवॉल्ड आसता आपल्या भुरग्यां कडेन, आपल्या भुरग्यांच्या मदीं कितली इनवॉल्ड आसता हें दिसून आयलें. कित्याक ती जे ड्रॉइंग ते हांव पळयतालो न्हू, म्हणजे खरेंच एक भुरग्यांनी काडला काय तशें दिसतालें. म्हणजे आमी जी आमची आवय आसता आतां न्यू म्हणजे आवय आसता त्यो एका भुरग्या फाटल्यान कितलो टायम आपलो दिता हे थंय पळोवंक मेळ्ळें म्हाका. आनी हांवें सगळें एप्रिशिएट करता की अशीच आपल्या भुरग्या फाटल्यान रावची तेंचेर. आनी आतां हांव सांगूंक सोदता इतलें की आतांचो जो काळ आसा तो व्हेरी केअरफूल. म्हणजे तुमी आपल्या भुरग्या फाटल्यान रावपाक जाय, तेंचे पावला पावलाक तेंच्यो स्टेजी तुमी पळोवपाक जाय, खंय वयता कितें करता. ह्यो असल्यो गजाली कितें आसता मनशाक पळयतरी कळना, पूण तेच्या त्यो कितें आसता की कला आसता तितूनच्यान कळटा ती म्हाका थंय दिसून आयली. तेका लागून प्रायजां फक्त थंय 2 आशिल्लीं, पूण ते ड्रॉइंग काडलें तांकां सगळ्यांक प्रायज फावो आशिल्लें. कित्याक तुमी ती काय प्रॅक्टीस करिनासतना येयले आनी डायरेक्ट काडला, तेका लागून सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तसोच आयची सॅटर्डे नायट स्पेशली आमच्या प्रशांत बाबाक आनी तेजी ती कमिटी आसा दीपक स्पोर्ट्स क्लबाची तांकांय हांव विश करता. थँक्यू सो मच फॉर तुमकां चान्स दिल्ल्या बद्दल. आनी आमचे नाना ते सदीत आमच्या मध्ये असता, भाभी अंजली भाभी, आई हरिदास बाई हो सदीत तुमकां चडसो मायक घेवन दिसता, पण आज आमकां तो गेस्ट म्हणून हांगसर लावला. आमचे आदले प्रेसिडेंट चंदन एंथनी बाबा सगळ्यांक येवकार. आनी तुमकां सगळ्यांक जमिल्ल्यांक हांगा सगळ्यांक येवकार मागता. हो एक पयलोच प्रयास आसा क्लबाचो. लास्ट टायम सांगले त्या प्रमाणे दिसलें की आमच्या महिलां खातीर पण कितें तरी करचें, पूण तुमकां खंय तरी वतान व्हरून स्पोर्ट्साक उबें करून बरें दिसलें ना, कितें कोणाक घोळ बी येत म्हणून. सो असो विचार येयलो क्लबाच्या कमिटीच्या की एक सॅटर्डे नायट करची आनी सगळ्यां खातीर हांगासर एक सांजचो प्रोग्राम करचो आनी बारीकश्यो गेमी दवरच्यो. आमच्यो माजी पंचा साव लक्ष्मी नायक आनी अंजली नायक हांणी आमच्या उतराक मान दिवन हांगा ते उपस्थित रावले, तेज्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे क्लबाचे वांगडी एंथोनी, हरिदासबाई, राजाबाई, कालिदास, धाकटो हांचे आमकां सदांच सहकार्य आसता, सो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाक प्राची आनी तेजी टीम हांच्यांनी आमकां बरो सहकार्य दिला, ताका लागून ताकाय बीन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज ह्या कार्यक्रमाक आमकां रिफ्रेशमेंट जे स्पॉन्सर केला ते आमचे वेल विशर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या भुरग्यांचो आमकां मुखावयल्या प्रोग्रामाक सदांच सहकार्य आसतलो अशी आस्त बाळगिता आनी म्हाजे 2 उतरां सोंपयता.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.